कांय उण्या विचारांच्या राजकारण्यांच्या स्वार्थी हेताक लागून मुरगांवाक फॉर्म्युला 4 सर्तीची येजमानकी करपाची भांगराळी संद वगडावची पडली। आदले आमदार आनी कांय नगरसेवकांनी मायमोळे हांगासर ताची मुखेल वास्को मालमत्ता वेटलँड झोनांतल्यान काडपाक सरकाराचेर दबाव हाडपाक निशेध केल्लो म्हण आमदार संकल्प आमोणकर उलयला। अर्डेक्सवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। जो फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुरगांव गोवान येवपाचो आसलेलो आनी म्हाका दिसता ते अजुनूय दिसता, कित्याक हांव अजुनूय फॉर्म आसा की एक बरो इव्हेंट, एक इंटरनॅशनल इव्हेंट जो आमच्या युथांक लागून आनी आमचे मुरगांवचे एक खंय तरी नांव एक वर्ल्ड मॅपार वयपाचें, कित्याक एक इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हो कसलो बाकीचो नासलो, एक स्पोर्ट्स आसलेलो आनी म्हाका दिसता हो जावंक जाय आसलो। बट काही कारणाक लागून थोड्यांनी जेंच्यांनी ओपोज केलो आनी ओपोज हांव म्हणटा लोकांनी करूं ना, लोकांक सगळ्या लोकांक हो जाल्लो जाय आसलो। ताका ओपोज करपी फक्त थोडेच लोक आसलेले जाका स्वताचो स्वार्थ आसलेलो, सेल्फीश इंट्रस्ट आसलेलो। आयज थंयसर मुवमेंट करपाक लागून थोडे कावन्सिलर, थोडे एक्टिविस्टींक घेवन आनी आदलो आमदार जो आसलेलो हेंच्यांनी मेळोन हो विशय वाडयलेलो आसा आनी हेंच्यांनी फक्त आपली पोळी भाजपाक लागून, आपलो स्वार्थ सादोवपाक लागून हो इश्यू केलेलो, कितें हेजेर बाबा ते आपले कितें कॉम्प्रोमायज करून काडटले म्हणून। आनी आयज ते दोनूय सायडीसून ते फेलियर जाले, कित्याक मेन तेंचो इश्यू आसलेलो ह्या लोकांक कावन्सिलरांक फुडें काडून लोकांक मिसयूज करून तेंच्यांनी अशा लोकांक दाखयले की वो तुमकां त्रास जातले। लोकांक बाबडे कांय खबर ना, इवन लोक बोगदेवयले लोक स्वता म्हाका सांगता की बाबा आमकां हो इव्हेंट जाल्लो जाय आसलो, आमी कोणूच ओपोज ना। बट ह्या आदल्या आमदाराक आनी कावन्सिलरांक आपलो स्वताचो स्वार्थ आसलेलो। आदल्या आमदाराचो जो मायमोळ्यान जो प्लॉट आसा 7000 स्क्वेअर मिटराचो, जो थंयचो प्लॉट आसा आनी तो प्लॉट जो आसा तो आतां वेटलँडाच्या भितर आसा। सो तो वेटलँडांसून भायर काडपाक लागून ही सगळी तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी केल्लेली आनी तेका जर थंयसर जर वेटलँडांसून भायर तेचो जर समज तो प्लॉट येयलो जाल्यार तेका थंयसर एक व्हडलो प्रोजेक्ट जातलो, जो तेजो एक 100-200 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा, एक व्हडलो तो तेका बेनिफीट मेळटा। तेज्या लागून तो फक्त लोकांक आनी कावन्सिलरांक यूज केला ओपोज करपाक लागून, कित्याक तो बेनिफीट तेका मेळोंक जाय आसलो म्हणून। जेन्ना डिसिजन गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें कितें बाबा जर लोकांक नाका आनी हांवें म्हाजो स्टँड दवरलो, जर लोकांक हें नाका जाल्यार म्हाकाय नाका। आनी ते प्रमाणे हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलें आनी चीफ मिनिस्टर स्वता येयलो, सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत सीएमान अनावन्स केलें की बाबा आमी सद्दां हो पोस्टपोन केल्लो आसा आनी वेन्यू शिफ्ट करपाचो आसा। सो अजून पर्यंत वेन्यू अजून डिसायड जाल्लो ना आनी डेटूय अजून पर्यंत कन्फर्म जाली ना। जी जेन्ना डेट आनी वेन्यू कन्फर्म जातली परत तुमकां हांव सांगतलो। बट मुरगांव गोवा हॅज लॉस्ट अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे आमचें नांव जावपाचें तें वचना, फक्त ते स्वार्थी लोकांक लागून। हेंचो स्वार्थ आसलेलो आपलो प्लॉट कसो भायर काडप वेटलँडांसून, आनी अजुनूय हे स्वार्थाक लागूनच जगता, लोकांच्या कल्याणाक लागून ना। आयज म्हाजो एकूच ध्येय आसा की बाबा आमचे कडेन कितें जाता ते लोकांचे बरें करपाक लागून आमी फुडें आसा। पयलींसून तेणें आपलो स्वार्थ सादयलेलो आसा आनी अजुनूय हो जो फॉर्म्युला 4 कॅन्सल जावपाक आनी ते लोकांक इन्स्टिगेट करपाक जे हे कावन्सिलरांनी आदल्या आमदारान केल्लें आसा तो आपल्या स्वार्थाक लागून केल्लो आसा।